क्रिस्त थंय भोवमोगाच्या भावां आनी भयणी, आमी हर एका सनवारा पवित्र सभेच्या सांतिनीची या सांतांची चरित्र्या आनी तशेंच तांचें आध्यात्मीकपण ह्या विशीं नियाळ करना आसां। गेल्या हप्त्यांत आमी आविलाची सांत तेरेस हिची जिणे कथा आरंभ केल्ली आनी कशें तिचें कन्वर्तरपण जालें ह्या विशीं आमी पळयल्लें। मुंदरून तिची जीवन चरित्र्या आमी उस्तिताना ती इन्कार्नेशन कॉन्वेंटाक ती सेरवाल्ली। इन्कार्नेशन कॉन्वेंट आविलांत आसा आनी आविला स्पेनाचें एक शहर जावन आसा आनी ह्या इन्कार्नेशन कॉन्वेंटांत ती रिक्त आसतना 180 जाणां सिस्टरां त्या कॉन्वेंटांत आशिल्लीं आनी सबारान थंय खरें देवपणें नातिल्लें। कित्याक म्हळ्यार सबार जाणां चेडवांक सैरीक मेळनासल्या वेळार ह्या दुबळिकायेक लागून ह्या तांकां भद्रती मेळचे खातीर ह्या आपलो न्हवरो अंतरल्या उपरांत सबार विधवी सयती ह्या इन्कार्नेशन कॉन्वेंटाक त्यो रिक्तल्यो आनी थंय ध्यान वरेसांवांचें तें जीवन थंय नपयस जाल्लें आमी म्हणयत आनी ती माद्री बंगार शिंगार घालून एका सैऱ्यांक ह्या इश्टा इश्टिणे कडेन पार्लरांत वस्तू विलोवन करसितली मात्र न्हय, ताणी दिल्ल्यो खावच्यो वस्तूय ती हाडून दवरून ती खातली। मागणें ती म्हणटली, रुरी त्यो पाळटली जाल्यार ती सांतीपणाची उर्बा देवाचो आनी पेल्याचो खरो मोग नीज आत्मिकाय तांचे थंय दिसनातली। आविलाची सांत तेरेजी आपल्या प्रोफेशना उपरांत बरी जाल्या उपरांत तांच्या बरीच ती जियेली। कित्याक म्हळ्यार ती व्हडल्या कुटुंबाची, तिकाय एक व्हडलें रूम आनी पुरा त्या कॉन्वेंटांत आशिल्लें आनी अशें सबार वर्सां लागीं 20 आनी 2 वर्सां ती शेळमडें एक जीवन ती जियेली। तिचो बापूय आलोन्जो पिड्येन पडल्या वेळार तिणें ती घरा वचून व्हडा संतोशान बापायची साकरी केली। त्या वेळार ती एका डॉमिनिकन फादर विशेन बरोणा कडेन कुमसारा गेली आनी त्या पाद्र्यापान हिणें आपली आत्मीक स्थिती ताका उक्ते केल्ल्या वेळार त्या बुद्धवंत आनी भाग्यवंत पाद्र्यापान ताका दौलतीन संवसारांत भरिल्ल्या ह्या तेरेजाक कशें सांतीन जावचें, कशें आपणाचें जीवन नियाळांत तोपांत तशेंच ध्यानांत करचुचें आनी हें तुजें मिसांव जावन आसा म्हणून तेरेजाक सांगलें। आनी त्या उपरांत तेरेज सवकास देवा थंय ती मालवाली, पूण तिचें पूर्ण कन्वर्तरपण येदोळ जावंक नातिल्लें। तिचें कन्वर्तरपण ह्या परी जालें 1505 आनी एका इसवेंत एक दीस आपल्या कॉन्वेंटाच्या कोपेलांत ती मागणें करूंक रिगिल्ल्या वेळार थंय एक इमाज आशिल्ली जेजूची, एच्चे होमो म्हळ्यार जेजूक हात बांदून ताका जेरबंदांनी मारचें। आनी ही इमाज पळयल्या तक्षणा तिका गमलें की ही इमाज जिविस आशिल्ल्या बरी, जेजूचें रागात वाळचें, ताच्या गायांत तावन रागात जिवें जिवें तिणें वाळचे बरी तिका भोगलें आनी हें तिणें पळयल्लेंच तिचें सगळें मोण काळीज बदलालें, तिचें काळीज सुरसुरलें, पापसालें आनी थंयच ती दिंबेर पडली। दुखाच्यो झरी तिच्या दोळ्यांत तावन वाडल्यो आनी सोमयाक आनी मुखार अत्मान करिना, म्हजें सगळें जिणी हांव पाता करिनासतना मागण्या द्वारे ध्यानांत वरेसांवांत हांव करसिता म्हणून तिणें त्या दिसा निचेव केलो आनी सोमयाक हो निचेव सांगलो। आनी ह्या उपरांत
तिचें खरें कन्वर्टरपण जालें म्हणून आमी म्हणयेत. 1505 आनी 4 इसवेंत तिणें आगुस्तिनान बरयल्लो पाप निवेदना म्हळ्यार कन्फेशन्स ऑफ सेंट अगस्टीन, तिणें हो बूक वाचलो आनी सेंट अगुस्तिनाची जिणी आपणातय तिणें पळयली. कशें सांत अगुस्तीन पयलें एक पातकी जावन आशिल्लो, उपरांत कन्वर्टर जाल्या उपरांत हो महान सांत जालो, एक देवशास्त्री जालो. तशेंच आविलाची सांत तेरेज आपणातय हांवय पातकी जावन आशिल्ली, आतां हांवें आगुस्तिना बरी एक महान सांतीन जावंक जाय म्हणून तिणें दृढ निश्चय केलो. आतां ती तिच्याच पातकाच्या गुलामपणांतली सुटली आनी आपलें सगळें जीवन मागण्याचें आनी एकवटाचें जावंक तिणें हर प्रयत्न केलें. आनी ह्या वेळार तिका देवाचो मिस्तीक अणभव जालो. मिस्तीक अणभव म्हळ्यार देवाचें आसाप लागीं बगचें, म्हळ्यार देव आमच्या काळजांत आसा म्हणून हर एकल्याक आमकां गोत्त आसा. सांत पावलो कोरिंदरांक बरयल्ल्या पत्रांत सांगता, नेनानगी तुमी जावन आसात देवाचें टेंपल. जाल्यार हें आमकां ज्ञान गोत्त आसा, पूण अणभव करून गोत्तू ना. केन्ना एक मनीस मिस्तीक जाता, मागण्या द्वारे देवा लागीं तो लागीं जाता, देवाचो एकवट तो जोडता, तेन्ना त्या मनशाक या त्या स्त्रियेक देव आपणास सीन आमच्या काळजांत आसा, म्हज्या लागींच आसा, म्हजो खरो इश्ट म्हणून तिका अणभव जाता. आनी हो अणभव सांत तेरेजाक जालो. हाका मिस्तीक कृपा वा देणें म्हूण आमी म्हणटा. देवाच्या आसनेचें ज्ञान आनी अणभव भोगतेल्याक मिस्तीक म्हणून आमी म्हणटा. ध्यान योगींक हे सादारण जावन लाभता. असल्यांक भोवार्थाचे मिस्तेर भोव सोंप्या तरान समजतात. मिस्तीक अणभव तांकां जाता, पूण हो मिस्तीक अणभव आमच्या विश्व्यांनी आनी आमच्या मतींनी अणभवसूंक आनी आटापूंक आमी सखणाव. कित्याक म्हळ्यार तो दैवीक अणभव तितलो ऊंच जावन आसा. सांत तेरेजाकी होसू मिस्तीक अणभव जाल्लो. एक दीस ती ब्रिवियरी आपलो ऑफिस म्हणटा आसतना सुमयेचो ताळो तिका आयकलो. म्हजी सेवा कर आनी ह्या सकडांक तूं गण्य करनाका. हें आयकून ती गडबडली. ह्या ताळ्याचो अर्थ कितें म्हणून ती समजोवंक ती सबार दैवशास्त्री कडेन ती गेली. डॉन फ्रांसिस्को म्हणल्या नांवाडीक धर्मशास्त्री कडेन ती उलयली. ताणें डॉन गास्पार राजा कडेन तिका धाडलें. जाल्यार ताणें तो बरो प्रसंगदार, ताका वेळ नासलो म्हूण दिसता, हिचें चड गण्य करूंक ना. पूण आनेकल्यान ताचे कडेन सांगल्या वेळार त्या पाद्रीन तिका बेस्तायलें, जागृत राव, देवचाराची शिमटी जावयेत. देखून हिचे थंय घुस्पोट गोंदळ जालो. म्हाका देवाचीं उतरां आयकतात, ही देवाचीं उतरांगी या देवसाराचीं उतरांगी. म्हाका मेळचें प्रेरण देवा तावन या देवसारा तावन. तिचे थंय घुस्पोट गोंदळ जालो. आनी निमाणें ती पाद्र दियोगो सितीना म्हणल्या जेजुइता लागीं गेली आनी ताणें इथे तावन संपूर्ण तरान हिचें चरित्र आयकली. आनी तो म्हणालो की तूं भियेनाका, हें सगळें देवसारांतल्यान न्हय, बगार हें देवा तावनूच आयलां. आनी आनेका जेजुइतान फ्रांसीस बोर्जिया तावन तिचे थंय घडली गडितां आयकून तिका आत्मीक समजणी दिली आनी मार्गदर्शन दिलें. तिच्यो दिसवण्यो मागण्यांत तिची तरली नाय आनी विविध तरांचे भितरले अणभव हे सगळे आयकून अल्कांतराचो सांत पेद्रोन ताणें सांत तेरेजाची ही भितरली स्थिती देवा कडेन तिका जावचो तो एकवट आनी अणभव बऱ्या तरान तिका विवारसिलो आनी हें देवाचें वर्तें देणें म्हणून तिका सांगलें. हो तिचो अणभव जावन आसा. आनी ह्या अणभवाक तावन आतां देवा तावन तिका प्रेरण जालें की हो अणभव
हांवें मात्र न्ही बगार हेर कार्मेलितांनी जोडी जाय. हांवें मात्र भाग्यवान जावचें न्ही बगार हेर कार्मेलितांनी भाग्यवान जाय. तांणी कन्वर्ट तर जाय आनी तशेंच हेर कार्मेलितांनी आपल्या आदल्या कठीण रुलीक तांणी फाटीं वचा जाय. ही कठीण रूल कसली हाका इल्ली कार्मेलितांची चरित्र्या समजूंची गरज जावन आसा. पोरण्या सोल्ल्याक आमी येताना रायांच्या पुस्तकांत एलिया प्रवादी आमकां मेळटा. ताणें कार्मेल दोंगरार मोळबतावन उजो हाडन सर्वेस्पोर देव जावन आसा नीज देव म्हणून सक्कड बाल प्रवादींक लोकांनी संहार करचे बरी केलें. आनी त्या उपरांत एलिया आनी ताचो पाटलावदार एलिशा हे त्या उपरांत ताचे सीस कार्मेल दोंगरार मोठ्या असल्या माटयांनी तांचें सगळें जिवन ध्यानांत आनी वरेसवांत करसूंक लागले. 12व्या शतमानाक आमी येता आसतना जेरुसलेमाक कुर्साच्या सैनाक म्हणून युरोपांतल्यान आयिल्ले साबार जणी कार्मेल दोंगरार गेले आनी ही ध्यानाची जिणी ती जिवंक लागले. एक दीस ते सांगत आयले की आनी म्हणाले आमी एक कुटाम घडया एक कम्युनिटी घडया म्हणून ते जेरुसलेमाच्या पात्रियार्क सांत आल्बाडा कडसून गेले आनी ताणें तांकां एक रेग्र प्रिमिटीव रूल म्हणून तांकां दिली आनी ह्या रेग्रा प्रमाणे ते जिवंक लागले. थंय तांणी मुरिये मायेक एक चापल बांदलें आनी हे मुरिये मायेचे भाव म्हणून द ब्रदर्स ऑफ आवर लेडी ऑफ माउंट कार्मेल सायबिणीचे भाव म्हणून ते नांव वाडले. हळू हांकां दिल्ल्या त्या रुलीतावन आनीकी संख्या वाडलो. पूण मुस्लीम परतून थंय येवन दाड घालता आसतना साबार जण ते युरोपाक धांवले आनी युरोपांत तांणी कार्मेलितांची कॉवेंतां स्थापन केलीं. थंय हे कार्मेलीत विस्तारता आसतना 1430 आनी 1 इसवेंत त्या वर्सांनी युरोपांत एक महाप्लेग व्हडलें पिडा आयली मारेकार पिडा. साबार जाण तातूंत मेले. तेन्ना सक्कड सडताव जावन सक्कड वडदींच्यो रुली पापा युजिनान हळवायेच्यो केल्यो. तशेंच कार्मेलितांची रुली हळवायेची केली आनी अशें तांकां मास कवियत आशिल्लें थोडे दीस आनी तांच्यो दोंडोवण्योय उण्यो जाल्यो. प्लेग जालें जाल्यार हांणी हे आदल्या कठीण रुलीक फाटीं वचोंक नात. हळवायेचें जिवन ते जिवंक लागले. आनी हे सांत तेरेजाच्या वेळार तिच्या इन्कार्नेशन कॉवेंतांत आनी आमच्या कार्मेलीत पाद्री मदेंय ही सदिळायेची रूल प्रचलीत आशिल्ली आनी सगळे ते आदल्या कठीण रुली प्रमाणे जियेन आतिल्ले. हें पळोवन सांत तेरेजा भोगलें की आमी आदल्या कठीण रुलीक वचा जाय आनी एक बरी कार्मेलीत ध्यान वरेसांवाची जिणी आमी जिये जाय म्हणून तिका भोगलें. आनी हें तिचें भोगप मात्र न्हय देवाचें प्रेरण जावन आशिल्लें. 1560 इसवेंत एका सप्टेंबराच्या एका राती ती सांगता मेळिल्ल्या वेळार तिच्या दुडेन तिच्या निसान हो प्रस्ताव काडलो. तेरेज आमकां सुमेस्तांक साबार जाणांक आमकां आदल्या रुलीक फाटीं वचोन एक कठिणायेची आनी ध्यान वरेसवाची जिणी जिवंक आमकां खुशी आसा. तर आमी वरे विंगड आनी एका कॉवेंताक या आनी एक कॉवेंत आमी आराम करया. कित्याक म्हळ्यार हांगा इन्कार्नेशन कॉवेंतांत ही जिणी जिवंक आमकां साध्य. देखून वरे विंगड कॉवेंताक या आनी थंय आमी ही कार्मेल दोंगराच्या तपस्वींची जियेणी आमी जियेवया म्हणून तिका एक प्रपोजल तांणी केलें. आनी अशें सांत तेरेजाक उजवाड पावलो आनी त्या दिसतावन ती नव्या कॉवेंताची आलोचन तिणें केली. देवा कडेन तर्क वितर्क केलें.
तशेंच आपल्या प्रौढशाला कडेन कार्मेलीत प्रौढशाला कडेनय ती उलयली आनी ताणें हाची सल्ला सुचना मांडून घेतली. पूण कोवेन जाय जैनिंगी आनी तेन्ना तिची एक बेनेफॅक्टर आशिल्ली डॉनागो उलामार आनी हिच्या मजतीन एक कॉवेंट जालें. हें कॉवेंट बांदता आसतना तेन्ना सगळ्यांनी खबर विस्तारली की सांत थेरेज एक नवें कॉवेंट आरंभ करता खंय, नवी रिलिजियस जिणी आरंभ करता खंय, ती ह्या सिस्टरांक आरण्यांत व्हरता खंय, ती कॉवेंट आनी कठिनायेन तांकां ह्या माद्रींक थंय घालन लगाम ती तांच्या सगळ्या जिवनाक लगाम घालता खंय. म्हळ्यार एक निजायकी एक पिशेंपण अशें लोक उलोवंक लागलो. थोडे म्हणाले हें जिवन बरें आनी थोडे म्हणाले असलें जिवन साद्दिगी. देखून तेन्ना ही ताच्या कॉन्फेसरा कडेनय उलयली. अशें निमाणें तांणी डिसायड केलें की ह्या नव्या कॉवेंताक आमी वचचें. पूण ह्या नव्या कॉवेंताक येच्या पयलें सबार मोदें मस्त तर्क वितर्क जालें. निमाणें ती आपल्या सिस्टरांक खाण घेवन एका दिसा ती नव्या सांत जुजेच्या कॉवेंताक ती गेली. हें कॉवेंत आविलांदच आसा. थंय वचून ती सकाळींचें गांठ मारून एक नवें कॉवेंत स्थापन केलां म्हणून सगळ्यांक ताचे वरवीं कळ्ळें आनी मीस भेटोवन तांणी नवें कॉवेंत आरंभ केलें. हें नवें कॉवेंत आरंभ करता आसतना मोगाचें न्हू सगळ्यांनी मस्त गोंदळ घुस्पोड आनी तिका मस्त आयकूंक मेळ्ळें. एका कुशीन फाद्र इबाणेस तिचो कॉन्फेसर तिका बोळादीक तेंको जावन आसलो. कित्याक म्हळ्यार ताका गोत्त आसलें हें देवाचें योजन म्हणून. पूण आनी एका कुशीन बिस्पान हें योजन वय म्हळ्यार पूण हांचें हें दुबळीकायेचें जिवन पळयता आसतना तो म्हणालो गत आदार नातुल्ल्यो माद्री म्हाका नाकात तो म्हणालो. मुनिसिपालिटी तावनूय तांकां ऑब्जेक्शन आयलें. मुनिसिपालिटी म्हणाली आमचें परमिशन नासतना तांणी कशें कॉवेंत आरंभ केलें. प्रौढशाली भियेलो. लोकय म्हणालो आमी येदोळ इन्कार्नेशन कॉवेंत आसा तांकां आमी तांच्यो सवलत्यो दिजय. आतां नवें कॉवेंत आरंभ केलां तर तांकांय आमचे तावण आमची उठोळ आमी दिजय. आमकां कशें साथ दी म्हणून लोक उपराटलो. मोगाचें न्हू हें पुरो जाता आसतना प्रौढशाल बाब पोरवीं पयलें परवणगी दिल्लो तोय भियेलो. तांणी आपली परवणगी फाटीं काडली. इतलें मात्र न्ही इन्कार्नेशन कॉवेंताची वडील ती म्हणाली म्हजें परमिशन नासतना तूं गेलाय थंय देखून फाटीं कॉवेंताक ये. ही संपूर्ण तरान ह्या सर्वाक आपली तकली तिणें बागायली आनी एकल्या सिस्टराक सुपिरियर करून ती इन्कार्नेशन कॉवेंताक फाटीं गेली. मोगाचें न्हू ह्या घडितांतावन आमकां कळटा की कसलेंय बरें काम करता आसतना आमकां वायट आयकूंक मेळटा. कसलेंय बरें काम आमी सुरू करतना जावं पुरो तें देवाचें प्रेरणेंस जावं पुरो आमी आमच्या मागण्या द्वारे आमकां मेळिल्लो तो अणभव. सुरवेर सबार जण जायत म्हणटात पूण उपरांत केबदायो या दुस्मानगाय या हेरांतावण आमकां विरोधपण मेळटा आसतना सबार जण फाटीं सरतात. पूण सांत थेरेज फाटीं सोरोंक ना. बगार तिणें आपल्या प्रौढशालाक आपलें कालतेपण बसयलें. इन्कार्नेशन सुपिरियराकी तिणें कालतेपण बसयलें. पूण देवाचें योजन हें जावन आशिल्लें म्हणून तिका खंडी जावन कळीत आशिल्लें आनी गमलें. देखून ती फाटीं सोरोंक ना. बगार तिणें मुंदरसिलें आनी आमी उपरांत पळयता कशें तिणें
कार्मेलीत ओढ दीत सुदारण हाडलेंगी म्हणून देवाचें प्रेरण सबारपोटी सांत तेरेजा बरी आमकांय लाभता. बरें काम करता आसतना आमकां वायट आयकूंक मेळटास. कोणी आंबे नातिल्ल्या रुखाक फातोर मारिना, बगार खंयच्या रुखार चड आंबे आसात गी त्या रुखाक फातोर चड. तशेंच आमच्या जिवनांती आमी सबारपोटी बरें काम करता आसतना आमकां विरोधपण आयकूंक मेळ्ळ्यार आमी भिवचें न्हय. आमी देवाचें काम करता आसतना आमकां केबडायो या तारीफो या कलेय मेळ्ळ्यार आमी फाटीं सरचें न्हय. बगार सांत तेरेजा बरी आमी मुखार वचा जाय. कित्याक म्हळ्यार आमी आमचें काम करचें न्हय, बगार आमी देवाचें काम करचें. देवाच्या प्रेरणा काल आमी तें काम करचें. पेल्याक आमी कुमो करता आसतना पेल्या केल्ली कुमोक आमी देवाकच करची. सांत तेरेजान सुदारण हाडलें आपणा खातीर मात्र न्हय, ती येदोळूच देवा लागीं एकवटाच्या शिखराक ती पावुल्ली, पूण तिणें सुदारण हाडलें आपणा खातीर न्हय, बगार हेर कार्मेलीतां खातीर. देखून हेरांत हांव तिका आयकूंक मेळटा आसतना ती दंडळ्ळी ना, बगार तिणें आपलें काडिल्लें मेट तिणें आनीकी मुखार दवरलें आनी त्या मेटांत ती जैत येवून जाली. आनी आज तिच्या बरपा मरिफात तिची चरित्र्या, तिचें जीवन आमकां सोमेस्तांक पवित्र सभेच्या सबारांक एक प्रेरण जालां. आनी हें प्रेरण आमी सोमेस्तांनी घेजय आनी आमच्या दिसपडट्या जिवनांत आमी आमचें जीवन देवाच्या प्रेरणाकाल पेल्या खातीर करसूंक आमी प्रयत्न करी जाय. वंदन तुका बेसावांचेर घाल वळय कुरपेजर वेंगे तुज्या सदां सांबाळ दवर बेसावांचेर घाल